रिकॉर्डिंग स्टुडिओ आम्ही सुरू केला आणि त्या निमित्तात तांचे सुपुत्र श्री सुरेश वाडकर हे हांगासर आसात. आमचे JSIDC मॅनेजर सुधीर परब, आमचो बाकी MS वायस चेअरमॅन दत्ताराम आणि बाकी सगळे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स. सांखळेचे रवींद्र भवन हे कलेचें माहेरघर आसा आणि हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता की पुराय सांखळे रवींद्र भवनाचो आवार वो कले खातीर वापरलो वता. म्हणजे ऑडिटोरियम आसतलो, दीनदयाळ ट्रेनिंग सेंटर आसतलें आणि हांगासर चलपी स्वता रवींद्र भवनचे कला सेंटर आसतलें, बाल भवनचे कला सेंटर आसतलें आणि तितून करून ट्रेनिंग सेंटर जे आतां सुरू केलां आणि दिस इज रिकॉर्डिंग स्टुडिओ. जशें आमी पळयता की सरकाराच्या वतीन एकच रिकॉर्डिंग स्टुडिओ वीच इज आर्ट एंड कल्चरचो पणजे हांगासर अवेलेबल आशिल्लो, वीच इज हेविली रश म्हटल्यार तर ताका खूब मोठ्या प्रमाणात गर्दी आसता. रिकॉर्डिंग करूंक जाय जाल्यार थंय खूब मोठ्या प्रमाणात नंबरूय लावचो पडटा. ग्रामीण भागात अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज ही पयलेच फावटी सांखळेच्या रवींद्र भवनात आमी फ्युचर बिचोले, सत्तरी, फोंडा ह्या सगळ्या तालुक्यांतल्या लोकांक स्पेशली विथ द हायस्कूल किंवा प्रायवेट लोकांक जांकां रिकॉर्डिंग करपाचें आसा तांकां मिनिमम प्रायजीस दिवन ते रिकॉर्डिंग तेंच्यांनी हांगासर येवन करून घेवपाक शकता. अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज आसा. त्या सगळ्या लोकांनी त्याचा फायदो घेवचो, जेणे करून आमी पळयता की ह्या फॅसिलिटीजचो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. हाज्या फाटल्यान आमच्या बिचोले तालुक्यांतले टेलासिटी दत्ताराम वाडकर हे संगीत क्षेत्रांतले जेंच्यांनी फिल्म इंडस्ट्रीत म्युझिक सेक्टरांत गेली कितलीशीं 40 वर्सां म्हणजे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेंचें नांव आसा ते बिचोलीचे सुपुत्र तांचें नांव ह्या रिकॉर्डिंग स्टुडिओक दिवचें हें आमच्या रवींद्र भवनाच्या बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स मध्ये ठरयलें आणि त्यांच्यानी परमिशन दिल्या उपरांत आमी हेका दिलें. सातत्यान दत्ताराम वाडकर हांची कायमची याद ही गोंयकारांक आनी बिचोलकारांक विशेश करून उरचें. तेंच्यांनी केल्लें काम, तेंचें योगदान संगीत क्षेत्रांतलें खूब मोलाचें आसा आणि ताकाच लागून आयज तांचें नांव ह्या रिकॉर्डिंग स्टुडिओक दिलां. फुडल्या जनरेशनाक दत्ताराम वाडकर हांचें नांव, कारण ते स्वता बिचोली तालुक्यांतले असल्या कारणान हें नांव दिल्या कारणान नेक्स्ट जनरेशन पर्यंत तेंचें नांव आनी तेंचें काम हें सगळ्यांच्या पर्यंत वतलें. बट खूब ब्युटिफूल हो डिजायन केलो, तो सेट केलो. त्या खातीर आमचे कॉन्ट्रॅक्टर्स विशेष करून स्टुडिओ सेटअप करपी दोगूय बाब आमोणकर आणि नागवेकर ह्या दोगांयकूय खूब खूब अभिनंदन करता. दीस इज एन व्हेरी म्हणजे हें काम जें आसा पळय न्ही हें खूब मायक्रो काम आसा आणि स्पेशलायज्ड वर्क आसा. गोंयांत खूब कमी लोक आसा अशें काम करपी, बट दोगूय जाण गोंयकार असल्या कारणान त्या दोगांयचें बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता रवींद्र भवनाच्या वतीन. आणि थँक्स म्हणजे JSIDCन इनिशिएटीव घेवन हो प्रोजेक्ट पुराय केलो त्या बद्दल तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन. देव बरें करूं. ते रिकॉर्डिंग जातालें सो त्या अनुसार आमी जेन्ना रिनोवेशनाक घेतले तेन्ना 1 वर्स पयलीं गवंडी मागीर सिद्धांत आमोणकर बसले, मॅडमूय बशिल्ली कितें करपाचें, वचपाचें काय ना, गर्दी जातली म्हणजे गिरायक जातलें, कोण येतलें काय ना. पण आमी फुडें सरले या म्हणून आनी हो आज स्टुडिओ जावन पडलो. जेन्ना जावन पडलो तेन्ना दोतोरान इमिजिएटली फोन केलो आनी सांगलें की अरे बिचोलेन वाडकार जो आसा दत्ताराम वाडकर ताजें आमी नांव ह्या स्टुडिओक दिवया, कित्याक तो म्हाका दिसता 45 वर्सां मुंबय म्हणजे हातून आशिल्लो जे फिल्म इंडस्ट्रीन ज्या लक्ष्मीकांत पारेकर ताणें काम केल्लें आसा, आतां तो ना. सो मागीर आमी बिचोलच्या कोणा कडल्यान तांच्या चल्यांचे नंबर घेतले, तांची होकार कळयली आनी आमी तें आज नांव दिल्लें आसा आनी बऱ्या कामाक तें नांव रवींद्र भवनाक दिल्लें आसा. सो आनी आज ताजो भुरगो आयिल्लो आसा, सो ताका एक बारीकसो हे दिवन सॉरी ताच्या पयलीं आमी दोतोराक Father's this thing and opened a studio on his name. Our entire family is very thankful to him for doing all this, whatever he's done, and I hope the studio conveys the message for the newcomers, singers, musicians, and all this kind of people who are here will get a great chance over here for doing an upcoming. We should thank the Chief Minister, Dr. Pramod ji, and wish you all the best for all this.